सिकेरी गोमंतक गोसेवक महासंघान कळंगूट पंचायतीच्या जोड पालवान रस्त्यार भोंवपी गोरवां खातीर मयां आसऱ्याचें उक्तावण केलें। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे मंत्री मायकल लोबो आशिल्ले, तशेंच कळंगूट पंचायतीचे सदस्य नेहर मानेस हजर आशिल्ले। RD एक्सक्लुसिव्ह खातीर मयेंच्यान चंदू मांद्रेकर। हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की दूध मेळना म्हणून जी गोरवां आमच्या रस्त्यार सोडिल्लीं आसा, चड दुधा पेक्षा जास्त पयसो जो आसा तो गायच्या मुता पासून आनी शेणा पासून मेळटा हें आमी सिद्ध केल्लें आसा। एक गाय जी आसा ती म्हयन्याक जवळ जवळ 21,000 रुपया दिवपाक शकता जर सरकारान आमकां सपोर्ट केलो जाल्यार। 21,000 रुपया आनी सरकाराकूय फुडें पयशे जे आसा ते आपले पयशे आमकां दिवची गरज पडची ना। Sometimes, as we know, cow is like also very holy animal, but sometimes people's perception जे आमच्या गांवांत हा, they don't actually know what we are doing with them. So this function was to let the people come and see where they are. It is actually we are not catching them or impounding them. हांव म्हणटा आमी तांकां रेस्क्यू करता थिंगाच्याले, कित्याक थिंगा गार्बेज खातात ते, रस्ते राखतात, कोणाच्या भाटान वचत जाल्यार कोण फातर मारतात, धाडायतात तांकां, they get injuries. Nobody takes care of them. When they are eating garbage, nobody sees that which is bad. But when we are trying to do something and bring them to a better place where they get their food, their shelter, they're taken care of, veterinary we should appreciate and support these type organizations who are willing to do this. जीवामृत म्हणून एक आमी प्रोडक्ट करतात आणि तो प्रोडक्ट जर आमी वेस्ट जे कितें आमी कलेक्ट करता ड्राय ऑर ऑले वेस्ट जे आसा तेचेर जेन्ना आमी ती फवारणी करता तेन्ना ऑटोमॅटिकली ते विदीन 45 days कंपोस्ट जातात आणि वास बी सगळो सोंपता। म्हणजे तुम्ही जर सोनसड्यार सुद्दां जर ते व्हरून मारले न्हू तुमकां वास येवचो ना खंयसरूच लागीं, कित्याक हे प्रयोग न्हू सावंतवाडी सिंधुदुर्ग हांगासर केल्ले आसा। सो वास पयलीं ना करता आणि कंपोस्टान कन्वर्ट करता। We will have to support such ventures. तेंकां सपोर्ट दिनाले ते म्हणून खंयचे हाडून हे दितले तांकां जॉन दितले, कोण तरी कामाक हायना तांकां पगार खंयसून येतलो, म्हाका सपोर्ट करपाची गरज आसा। कांदोली पंचायत, कलाकोट पंचायत, आरपोरा नागवा पंचायत थ्रू CSR एक्टिविटी एंड ऑल्सो फ्रॉम पंचायत फंड अशें न्हू की तांकां 70 रुपया दिता म्हणून तुमी उगी रावा, तुमी रेजोल्युशन घ्या, तुमी धाडा डायरेक्टर ऑफ पंचायत, मेक अ प्रोविजन की दे आर गेटिंग दीस, द कॉस्ट ऑफ द फूड इज सो मच, आमी हिंगासून धाडल्या आनी वी वील वॉन्ट टू पे 30 rupees per cow or bull as maintenance as food cost अशें म्हणून कितें धाडा आनी पंचायतीच्या वाटेनसूनय तांकां ऑफिशियली चॅक येवनी। आय वील मेक शुअर दॅट डायरेक्टर ऑफ पंचायत पेज दॅट मनी, आय वील मेक शुअर अंडर CSR ऑल्सो जे कितें कोण हॉटेलां बांदता कलांगूट, बिझनसमॅन आहा, व्हडले बिझनसमॅन आहा, रेस्टॉरंट ते कितें दिवंक शकता आपल्या हितूनसून वर्साक 6 म्हयन्यांनी इल्लेशे पयशे तांकां हिंगासर सपोर्ट करपाक, ते तुमी करा।